नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्तकाच्या निमाण्या ट्रेडिंग सेशनात मार्केटाची सुरवात फ्लॅट झाली. आज मेटल, फार्मा आणि बँक शेअरांनी प्रेशर दिसलो. निमाणे बाजार नेगेटिव्ह बंद जालो. सेगीत दुसरे दीस बाजार नेगेटिव्ह. आज बाजाराक तेको दिवपी शेअरांमदी दिग्गज रिलायन्स, TCS आणि अल्ट्राटेक कंपनीत खरेदी आयली. निफ्टी आज 19,554 फ्लॅट उक्ते जाले. 19,557 मेरेन हाय आणि 19,412 मेरेन लोचेर वचून निमाणे 19,428 बाजारात नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. निफ्टी आज सुमार 114 पॉइंट नेगेटिव्ह लेवलार क्लोज झाले. सेन्सेक्स 65,727 उक्ते जावन 65,322 बंद. सेन्सेक्स आज सुमार 322 पॉइंट नेगेटिव्ह. आजच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो HCL टेक. भारताच्या या IT कंपनीन ग्लोबल स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप केल्ल्याची माहिती मेळटात शेअर सुमार 5% वयर ओपन जालो. HCL टेक कंपनीन अमेरिकेची टेलिकॉम जायंट वेरिझॉन कंपनी कडेन $210 कोटी मोठी डील केली. ब्रेस्तारा 1134 बंद जाल्लो हो शेअर शुक्रारच्या सेशनात 1170 उक्तो जालो आणि 1186 मेरेन हाय मारून निमाणो 1167 पॉझिटिव्ह लेवलार बंद जालो. निफ्टी इंडेक्सातले आयचे टॉप गेनर्स ITतली तिसरी मोठी कंपनी HCL टेक, त्या उपरांत बोनस डिक्लेअर केल्ली कंपनी पॉवर ग्रीड, टायटन आणि टाटा स्टील. अल्ट्राटेक सिमेंट आणि रिलायन्स कंपनीतय बऱ्यापैकी खरेदी आयली. आजच्या टॉप लुजर्सात इंडसलँड बँकेचो शेअर पडलो. SBI लाईफ, UPL, टाटा कन्झ्युमर, एशियन पेंट्स आणि टेक महिंद्रा कंपनीचे शेअर आज पडले. सन फार्मा आणि बजाज फायनान्सातूय प्रेशर दिसलो. आज MSCI इंडेक्सान येवपी शेअर बऱ्यापैकी चढले. तातूंत चडशे सरकारी कंपनीचे शेअर. REC, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन ह्यो कंपन्यो पॉझिटिव्ह आशिल्ले. जाल्यार MSCI इंडेक्सांतल्यान भायर पडिल्ले शेअर तातूंत ACC सिमेंट पडलो. आज रिझल्टाचेर रिॲक्ट जावपी शेअर्सात अपोलो टायर्स कंपनीचो शेअर 6% वयर पडलो. REC कंपनीचो हाय मोमेंटम कायम आसा. सेगीत वाडपी REC MSCI इंडेक्सात एंट्री मारली आणि वांगडा नवो लायफ टायम हाय तयार केलो. कंपनीन आजच्या सेशनात 5% जंप मारून ₹230 नवो 52 वीक हाय तयार केलो. आज ITC कंपनीची 112वी एन्युअल जनरल मीटिंग झाली. थंय कंपनीचो CMD संजीव पुरीन कंपनीच्या फुडल्या प्लॅनिंगाचेर उलयतना ITCच्या हॉटेल डिमर्जराचेर उलोवप केले. हॉटेल सेक्टरात मोठी ग्रोथ आसा आणि ITC हॉटेल चेन बऱ्यापैकी फुडाराची ग्रोथ पळोवन त्या दिशेन काम करता. हॉटेल बिझनेस डिमर्ज केल्या उपरांत थंय स्टेबिलिटी, ग्रोथ आसतली, व्हॅल्यू अनलॉक जातली आणि एसेट एफिशियन्सी वाडटली म्हूण ताणें इन्व्हेस्टरांक सांगले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या सप्तकात नवीन ट्रेडिंग सेशनाच्या नवीन घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.